नमस्कार. हांव सेजर डिमेलो गांवान पणजेचो. हांवें जायते लेख कविता बरयल्यात आनी ते तुमी कोंकणी उलय लंडन फुलय ह्या कार्यावळीन आयकल्या आसतल्यो. थोड्यांक त्यो आवडल्यो जायत, कांय जाणांक त्यो आवडोंक नात. पूण हांवें आशा सोडूंक ना. आनीक बरोवपाक करून सुदारप आनी त्यो सगळ्यांच्या आवडीच्यो करपाक हांवें प्रयत्न केले. हे फावटी हांवें म्हज्या इश्टाचो सर्जेस आलेन कॉस्ताचो उगडास करूंक दिसलो. ताणें म्हाका गोंयच्या आकाशवाणीचेर एक म्हत्वाचो जागो दिलो आनी तो म्हणल्यार कोंकणी लोकांखेर कशे तरेन निर्मिती करूंक आनी हो वावर हांवें आनी ताच्या पुतान टोणीबाब कॉस्तान जायतीं वर्सां कोंकणीखेर लोकांक आयकूंक दिले. आतां सर्जेस आलेन कॉस्ताची सून सिंथिया बायरेगो ताणें सुरू केल्लो वावर चालूच दवरला. म्हणजे संगीत खेळ आकाशवाणीचेर आजुनूय काबार जावंक ना. ती परंपरा आजुनूय चालू आसा. हे फावटी जो लेख हांवें बरयला ताचें नांव जावन आसा जुंय मोग वसता थंय आलेन कॉस्ता. मोग हें उतर आयलें कित्याक पळोवंक गेल्यार ताची कांतारां चडशीं मोगाचेरूच आतापलेलीं आसलीं. हो लेख तुमच्या मुखार दवरतलें ताची धूव तिना बाय कॉस्ता, ताका FM रेडिओचो खूब अनुभव आसा. तर आयकात तिना बाय कॉस्ताच्या आवाजान म्हजो लेख जुंय मोग वसता थंय आलेन कॉस्ता. देव बरें करूं. नमस्कार. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. कोंकणी उलय लंडन फुलय आयज ह्या कार्यावळीन सेजर बाब डिमेलो हांणी बरयल्लो लेख तुमकां आयकूंक दिता. जंय मोग वसता थंय आलेन कॉस्ता. हांव टिना कॉस्ता आलेन बाबाची धूव. तर आयकात सेजर बाब डिमेलो हांचो लेख. इश्टानो, कोंकणी भाशेचो, गोंयचे संस्कृतायेचो, गोंयचे आकाशवाणीचो मोग वसता थंय सदांच आमकां दिसता आलेन कॉस्ता. आलेशीन कॉस्ता ताचें मूळ नांव, पूण आलेन कॉस्ता म्हूण सगळोच लोक ताका वळखतात. मार्चाचे 4 तारखेर 1931 आगशी गोंया हांगा ताचो जल्म जाल्लो. पुर्तुगीज काळांतान एमिसोर द गोवा आतां ऑल इंडिया रेडिओ हांगा 35 वर्सां पासून अनाउन्सर म्हूण काम केलें. हाचे शिवाय ताणें गोंयच्या फामाद कलाकारांचे 400 ओदेग संगीत लोकांखेर प्रस्तूत केले. उपरांत हांवें आनी आलेन कॉस्ताचो पूत टोनी कॉस्तान ताचो वावर फुडें व्हेलो आनी साबार संगीत खेळ आकाशवाणीचेर वितरायले ते आयज पासून आयकूंक मेळटात. ताणें सादर केल्लीं नाटकुलीं, तियात्राचे पालकार तशेंच मौजेचो खेळ तयार करून लोकांची शाबासकी जोडलेली आसा. जायते नावलौकीक तियात्रिस्तांनी ह्या कार्यावळींनी भाग घेतले, जशे परी जासिन वाज, M. दिवेर्ना, जेप्सिस हिटलर, पॉल फेर्नांडीस, हिलारियानो कॉस्ता. ताणें सादर केल्ली आंतू बाबाची गजाल गोंयच्या आकाशवाणीचेर वेगळेंच चित्र दिलें आनी ती खूब आवडीचें जावन गेलें. आलेन कॉस्ताचो आवाज आयकूंक एकदम रुचीक आसलो. ताच्या आवाजाक उल्हास आसलो. तांणी जायतीं कांतारां घडलीं, जशे परी काळजाचो उल्हास, नेगा जालें सुका, मांडवीचे देगेर आदी आदी. ताची चडशीं कांतारां मोगाचेर आतापलेलीं आसतालीं. हांगा मातसो सूय घेता सेजर बाब डिमेलो इत्सा पुरी करूंक आनी गावूंक ताचे आवडीचे कांतार मांडवीचे देगेर. मांडवीचे नदीचे रावतानो दोर घालून तुझे विसर पडो ना मोनाचे.
कॉस्तान साबार फामाद तियात्रिस्तांच्या तियात्रांनी वांटो घेतलोलो. फ्लोरेन्सियो फेर्नांडीस, नेल्सन आल्फोन्सो, चॅम्पियन पीटर, रोम टोनी आनी जॉन क्लारो. ताणें आपलो स्वताचो बोगोस तांकां तियात्र बरोवन सादर केलोलो. यंग स्टार्स ऑफ गोवा ह्या पंगडाचो तो अखंड खांबो जावन आसलो. ताची चड नांव लौकीक आनी याद उरपा सारकी कार्यावळ मनजगतीं गितां आजुनूय लोक उगडास करता. त्या वेळार पोस्टकार्डांचेर विनंती करताले. हांवें आयकलां ते पोरमोणे ह्या कार्यावळीक ह्या मागण्याच्या गितांक चडांत चड मागणी येताली. ताच्यो धांवत्यो विवरण सान फ्रांसीस जावेराचे फेस्ताचे मीस आनी मेरी इमॅक्युलेट पणजेच्या फेस्ताचे मीस गोंयच्या आकाशवाणीचेर आयकूंक मेवताले. ताणें केल्ली सुरवात गोंयच्या सायबाचे फेस्ताचे मीस आजुनूय आयकूंक मेवता. आलेन कॉस्ता एक पत्रकारूय जावन आसलो. ओ हेरल्डाच्या कोंकणी पानाचो तो संपादपी आसलो. जायते पत्रांचेर तो लेख आनी कविता बरयतालो, जशे परी चाबूक, पोरजेचो आदार, वावरेड्यांचो इश्ट, द गोवन रिव्ह्यू आदी. 1992 वर्सांत गोंय सरकार संस्कृतीक पुरस्कार दिवन आलेन बाबाचो भोवमान केलो. 2003 वर्सांत द गोवन रिव्ह्यू हाचे ग्रंथ संस्थेन ताचो सत्कार करून आदिवस्कोच्या वेळार हो मांडो सीडीचेर प्रकाशीत केलो. मार्चाचे 8 2006 वर्सा तो ह्या संवसाराक आदिवस करून गेलो. ताच्या उगडासाक आयकुया सुर्गेस रेजिनाल्ड फेर्नांडीसान घडलेले कांतार आदिवस करच्या वेळार जे आलेन कॉस्तान आपल्या मधुर आवाजान गायलेले. हे कांतार गावपाक म्हजे सांगता आसा आलेन कॉस्ताचे नात आनी म्हजी धूव रूथ कॉस्ता. सीझर बाब डिमेलो हाणें बरयल्लो तो तुमकां जरूर आवडलो आसतलो आनी म्हज्या आवाजान तुमी आयकलो म्हण तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हांव टिनो कॉस्ता आतां तुमचो निरोप घेता. कोंकणी उलोय, लंडन फुलोय, सावथहॅम्प्टन 99.8 FM UK.